सगळीं उबी रावया आनी आमी गीत घेवया अंक A2 पेज नंबर 1. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी ह्या मिसाचे भेटेन माय मोगाचो येवकार हे मीस सगळ्या कुर्तोरकाराच्या फिरगोजकारांक पासत हांव भेटयता. तशेंच बरी भलायकी पासत मागूंक लायता मिजिया फर्नांडीस. तर हे सगळीं इंतसांव देवा मुखार घालून आमची गरज आमचेय इंतसांव देवा मुखार घालून ह्या मिसाचे भेटेन आमी भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, प्रमाणीकपणान आनी जबाबदारेन केलेल्या वावराक मजुरी आसताच. देव आमच्या हातांत वावर घालता तेन्ना तो वावर शार्ती पावोवंक आमकां कृपाय दिता आनी शेवटाक आमच्या वावराचो हिशोब घेवन जबाबदारेच्या आनी कात्रेच्या चाकराक इनाम फावो करता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय शेबास बऱ्या आनी कात्रेच्या चाकराक. ही वाकाणेची उतरां आयकूंक आमी सगळीं आशेतांव. ती आमकां फावो जातलीं जाल्यार आमच्या बेसा आनी आपोवण्या प्रमाणे आमकां दिलोलो वावर आमी जबाबदारेन फुडें व्हरूंक आनी विस्वासपणान ताचो फळ दिवंक वावुरची गरज आसा. आयचो आयतार विश्व गरिबांचो आयतार म्हूण आमी समोरंबतांव. पाप सायबान 19 नोव्हेंबराचे 2017 वर्सा विश्व गरिबांचो दीस तापलो आनी आपल्या संदेशान तो असो उद्गारलो. उतरांनी न्हय बोगोर कोरण्यांनी गरिबांचो मोग करुया आनी तांची सवे हुस्को दाखोवया. तर ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना आमचो वावर जबाबदारेन करून गरिबां सवे हुस्को दाखोवन देवाच्या तोंडांतल्यान जबाबदारे वाकाणेची उतरां आयकूंक सदांच तयार आनी जागृत आसूंक आमकां कृपा मागुया. तरीच कल्पना आमचे मनान धरून गरिबां सोवे न्हयच फकत उतरांनी पूण कोन्यांनी आमी पावूंक म्हूण जेजूचेच कृपा ह्या मिसांतल्यान आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. आनी जायते फावटी जरी तर आमी चुकला गरिबांक घरचे वतां आमी पावूंक ना दुसऱ्याची सेवे चाकरेचे मोन आमी दुसऱ्या सोबे आमी सेवे चाकरेचे मोन आपणावंक ना
ह्या सगळ्या आनी साबार दुसऱ्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सोम्या जेजू खऱ्या काळजा मनान आनी नीज मोगान भक्ती करचे सुवातेर सोबार पावटी दुसऱ्यांक दाखोवन आनी नांव जोडूंक आमी वावुरल्या. आमकां बोगोस सोम्या काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. हेरा भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय पूण जागृत रावया. क्रिस्ता जेजू जागृताय सांबाळून आमचो वावर फुडें व्हरून तुज्या येण्याक तयार रावचे सुवातेर आमी बेसरमाय करून आनी आडसायेन जिवन आमचो वेळ आनी आमची देणी आमी विबाळल्यात. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. शाबास बोऱ्या आनी विस्वाशी चाकरा. सोम्या जेजू आमच्या गुणावदेशी तुजो वावर फुडें व्हरचे सुवातेर आमी बेजबाबदारेची मनशां जाल्या आनी अशे तरेन तुका जाय तशें न्हय पूण आमकांच जाय तशी आमी वागल्या. सोम्या काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सोर पदवीदार देव आमची काकलुत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका निर्वाह आसता तुज्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. Jesu Christa, Babaच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळये, तू संसाराचे पाप काहाठाय आमची काहाकलूत बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. कित्याक पवित्र आत्म्याक सांगाती देवा बापाची मोहिमेत Jesu Christa. Eklots tu povit, eklots tu Ishmor, eklots tu Ormishmor. Moima Deva, utsorgi ani shanti, taja istam संसारी. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा तू सगळ्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी तुझे असल्या दोन्याची सेवा करची म्हणल्यार आमची पूर्ण आनी शाश्वत सूख
देखून तुझे भोगतीन आमकां सदां संतोष मेळो सोको आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना मुन्नीच्या पुस्तका वेले वाचप एक सगळी वस्तुरी कोणाक मेळत मोतया परस बोटे तिचे मोल तिच्या पोतीचे काळीज तिचेर विस्वास दवरता तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटा सगळ्या तिच्या जिवितान ताका नुकसान न्हय पूण आदार ती हाडटा लव आनी सूट ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा तिच्या हातांनी सदांच भोवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गादी गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गोजिबुतांक ती पळयता सुबिताय फोटकिरी आनी सुरपाय पोलकी सर्वेस्पराची भक्ती करता ती वस्तुरीक वाखाणणी फावो तिच्या हाताच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शाराच्या दारवट्याची तिच्यो कन्यो तिची वाखाणणी करून दिवन देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदांच ताच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी तुज्या हाताच्या कोश्टांचे तुका खावंक मेळटले तूं सुखी जातली आनी तुजें सगळें बरें जातलें जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी तुज्या घराच्या बोंट्या भितर सुफोल दाकाची वेली परी दाकाची वाली परी फुलतली तुजी गोरकान जैतुनाच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनातान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालो सुखी जाल्ल्या जेरुसलेमांत तुज्या नातरा पुत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं सबाब सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी वैग्योन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप भावां भयणांनो खंयच्याय काळार आनी घडयेक हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सुम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणो सुस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटान थंयच आसतना बालोंतीचे वाट अकस्मात सुरू जाता तशें
रावोन आसलोले निसंटोन तांचेर येतोले आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपळावूंक तुमी काळोखांत नात. भावां भयणांनो, तुमी सोगलीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातची आनी काळोखाची न्हय. म्हणटोच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवण थोडें करुया. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस पराक सोय सोय, सर्वेस पराक सोय सोय, सर्वेस पराक सोय सोय, सर्वेस पराक सोय सोय. सुमी म्हणटा, म्हजे सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांवें रावतां तो सुबां फळां दिता. सर्वेस पराक सोय सोय, सर्वेस पराक सोय सोय, सर्वेस पराक सोय सोय, सर्वेस पराक सोय सोय. सर्वेस por तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक इवोपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे पोरी सर्गीचे राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्यांक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोन एकल्याक आपले हुशारकाये पोरमणे मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खोणली आनी तोय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोदल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले. तर पळय, हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेचो चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयले देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखान वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिलोले. तर पळय, हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयले देखून
हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोन्याच्या सुखान वांटो घे. एक तालेंत घेतलोलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें ओपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लुंवक नाय थंयचे तूं पुंजायताय. देखून भिवून हांव गेलो आनी तुजो तालेंत दोन्नीत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय, तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परती पाळून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आडशाय चाकरां, हांवें ओपूंक ना थंय हांव लुंवता आनी लुंवक ना थंयचे हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणा आसलोय. म्हणटोच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतोच हांव म्हजें तें त्या भायर कोलांतोर हांव घेतलो आसलो. म्हणटोच ताचे लागचो तो एक ताळेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितोले आनी ताची बोर जातोली, पूण नासलोल्यांचे आसा तेय काडटोले. कित्याकूच उपकार नासलोल्या ह्या चाकरांक काडून भायर काळोखांत उडयात. थंय सगळी रुदोन करतली आनी दांत किल्लितली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमच्याच भारतांतचे भागिवून मदर तेरेसाची खबर उगडास आयच्या दिसा म्हाका येता. जेन्ना आयज आमी विश्वभर गरिबांचो दीस आमी पाळटा तेन्ना एक पावटी जेन्ना मदर तेरेसान भीक मागूंक आपल्या अनाथ भुरग्यांक आनी दुसऱ्या गरिबां सोबे ती वावुरताली तेन्ना ते दिसा जेन्ना ती एक गिरेस्त मनशा सोबे जेन्ना ती भीक मागता तेन्ना ती मनीस तेचे हातीर लुटी उडयतात आनी तिका ओकमान करतात. तेन्ना मदर तेरेसान अशें उद्गारलें, ए तुवें म्हाका दिल्याय आनी दुसरे हात मुखार घालून त्या मनशा सोबे परतून मागिले. तेणें म्हणलें, हांवें तुवें म्हाका दिलें ताका देव बरें करूं. आतां तूं म्हज्या अनाथ भुरग्यांक आनी दुसऱ्या गरिबां सोबे कितें तरी भिक्षा घाल. प्रितीच्या भयणी भावनो, 2017 वर्सा विश्वभर जेन्ना पाप सायबान फ्रांसीस हो गरिबांचो दीस ताणें स्थापलो तेन्ना ताचो उतराची आमकां आयच्या सुरवातेक उगडास केला. उतरांनी न्हय पूण कोन्यांनी आमी गरिबां सोबे आमचो मोग दाखोवंक जाय. उतरांनी न्हय पूण कोन्यांनी आमी दुसऱ्या सोबे गरिबां सोबे गरजेवंतां सोबे आमी पावूंक जाय. आयच्या वाचपांक आमी नदर मारुया. आयच्या पयल्या वाचपान मुन्नेच्या पुस्तकान एक सुगुणी अस्तोरेची आमकां खबर मेळटा. विस्वाशीपणान जबाबदारेन मेहनतीन वावुरपी सर्वेस्पराची भक्ती करपी अस्तोरी ती, जिचेर तिच्या पतीचे काळीज विश्वास दवरता. असली अस्तोरी गरिबांक व गरजेवंतांक पावता म्हूण आमकां थावे जाता.
प्रितीच्या भयणी भावानो, असले गुण आनी देणी जागृतायेन जिवंक आमकां गरजेचे. असले अस्तरेची देख आमी घेवया. आयच्या ह्या पयल्या वाचपान होच संदेश आमकां दर एकल्यांक. जबाबदारेन जिवंक आमी विस्वासी चाकरा भाशेन परी आपल्या कुटुंबा सोबे, आमचो मोग आमच्या कोन्यांनी, गरिबांक आनी गरजेवंतांक, दुबळ्या सोबे सोमेस्ताच्या बरेपणा पासत आमी वावरूंक फावो. दुसरे सुवातेर आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागयोन पावलो तेसलोनिकांक बरोवन सोम्याच्या दिसा विशीं आमकां जागृताय हाडटा. आनी तो म्हणटा, तो दीस, सोम्याचो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक, तर तुमी खाडोकान न्हय पूण उजवाडाची मनशां जावं तयार रावात, जागृत रावात. केन्ना तो दीस येतलो आमी नकळो. आमकां दर एकल्याच्या जिवितान आमी सदांच जागृतायेन जिवीत जिवंक आमी सोम्याक आमच्या जिवितान येवकार दिवंक आमी वावरुया. कशे भाशेन आमी करूंक पावता काय? आमचे जिवितान, आमी चालते जिवितान आमी देवाक मानता तसले जिवीत जिवंक फावो. न्हय पातकांचे जिवीत, पूण बऱ्या कोन्यांनी विणलोले जिवीत. आमी दुसऱ्या सोबे पावूंक, दुसऱ्याची सेवा चाकरी करूंक अशे जिवीत जिवंक आमी देवाचो दीस केन्ना येतलो ताचेर लक्ष घालूंक न्हय, पूण सदांच तयार रावूंक जागृतायेन मागण्यांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान आमी वावरुया. तिसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां तालेंताची वोपार सांगून जबाबदारेचे मनशां जावंक सेवक भाशेन आमकां एक आमंत्रण दिता आनी आमकां जागयता. जेजू स्वर्गीचे राज तालेंताची वोपारीक सोर करतात, जबाबदारेन वावरूंक फावो. प्रितीच्या भयणी भावानो, दोनी आपल्या चाकरांक आपली गिरेस्तकाय वांट्टा आनी पयशिल्ल्या गांवांत वेता. तो येता तेन्ना आपल्या चाकरां कडल्यान हिशोब घेतलो म्हूण तांकां खबर आसलें. जबाबदारेन, विस्वाशीपणान आनी जागृतायेन वावुरलेलो चाकर ताका भोव मानवता. आनी दुसरे सुवातेर बेजबाबदारेन, अविस्वाशीपणान आनी आडसायेन जियेलोलो चाकर ताका तो मानवना आनी ते लोक सांडटा. तर आयची वाचपां आमकां देवान दिलेले गुण आनी आमकां देवाचे राजेची सेवेक वापरूंक आमकां आमंत्रण दिता. ह्या वोपारेंतले आमकां 5 मुखेल संदेश आमी घेवं येता. पयले सुवातेर आमकां फळ मेळटा, आमच्या जिवितान जो फळ मेळटा तो आमकां आमचो वावराचो परिणाम कसो, कितें आमी करता ताचेर फळ आमकां मेळटा असो आमकां हो वोपार सांगता. दुसरे सुवातेर देवान आमकां आपयल्यान ते करूंक गरज तितलेय देव सदांच आमकां पावता. देव आमकां सदांच आदार दिता. तेन्ना आमी हे करता जाल्यार आमकां हे वोपारींतले आमकां देव आपयता. तिसरे सुवातेर तालेंताची वोपार आमकां सगल्यांक एक सारकें न्हय अशें आमकां उगडास करता. आमकां रोचणारां जायत्या गुणांनी, वेगवेगळ्या गुणांनी आमकां बोल्ल्यात. जोरी तर म्हाका 5 तालेंत दिलोले आसा, दुसऱ्यांक 10 तालेंत दिलोले आसा, दुसऱ्यांक सुबेज ताळून दिलो आसा, कोणाक उणें दिलोलें आसा. तर आमी सगळीं देवाची भुरगीं कशीं आमकां देवान रोचल्यात जाल्यार आमी सगळीं युनीक, आमी सगळीं स्पेशल
आमी सगळीं देवाक मानवलेली भुरगीं. चवथे सुवातेर जो वावर आमी करता तो आमच्या फायद्याक न्हय पूण दुसऱ्यांक फायद्याक, दोनयाच्या फायद्या पासत आमी करता अशें आमकां उगडास करता. आनी निमाणे संदेश म्हणल्यार एका दिसा आमचो हिशोब घेतलो, तो दीस येतलो. आमचो हिशोब घेवंक सोम्या आमकां रावता. तर तोच संदेश आयच्या दिसा आमकां हो तालेंताची वोपार आमकां दिता. तर आमकां दिल्लेले गूण ते आमी निस्वार्थी मनान घेवन आमी दुसऱ्याची बऱ्याक, दुसऱ्यांक मानवता, दुसऱ्याची सेवा चाकरेन दुसऱ्या फायद्याक पडटा तसले करूंक आमी वावरुया. पयले सुवातेर गरिबां सोबे मोग आनी हुस्को दाखोवया, गरजेवंता सोबे आमी पावया आनी तेच करूंक आमकां जेजूचेच कृपा आनी बळ आमकां मिसांतल्यान मागुया. जेन्ना आमी विश्वभर गरिबांचो दीस आयज आमी पाळटा तेन्ना आमी कितें करुया? आमी आयच्या दिसा आमच्या समुदायान कोणूय गरीब भाव भयण आसा जाल्यार तांच्या आदाराक आमी पावया अशें आमी आयज आमकांच सांगुया. दुसरे सुवातेर आमच्या फिरगोजेनी जायते सुवातेर SSVP सेंट विन्संट द पॉल ह्या संस्था आसा, आमच्या गरिबांक पासत वावुरतात. ह्या संस्थाचे वांगडी जावंक आमी भितर सरुया आनी दुसऱ्या सोबे गरिबां सोबे आमी वावरुया. आनी निमाणे म्हणल्यार आयचो दीस जेन्ना आमी सारता तेन्ना आमच्या तालेंताची आमी देवाक आर्गां दिवया. जायत्या गुणांनी आमकां बोल्ल्यात त्या गुणां पासत आमी देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया. तरीच करून ह्या मिसा बलिदानान जेजूचे कृपा आनी बळ आमी मागून घेवया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी बाराबर उच्चारुया. स्वतमंता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचनराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सभावलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो इतां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोडेशे मागणे आमी देवा मुखार आमी घालू. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेच्या वावरान आपले पोरजेचे गूण मिसळ करूंक आनी गरिबांच्या हुस्क्यान तांकां वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो फायदो काडून तांकां फटोवंक न्हय, बोगोल सोमेस्तांच्या आनी ओदीक करून गरिबांच्या बरेपणां आनी उदरगती पासत वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. आमी सोमेस्तांनी देवा दिलोले गूण देवाचे वर्ते मोहिमे आनी सोमेस्तांच्या बरेपणां पासत वापरूंक आनी गरजेक सांपलेल्यांच्या आदाराक आमचें पावल फुडें मारूंक बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर.
थोडीक वाव गरजेक सांपडलेल्यांक कोश्टवतल्यांक जिवितान सांडलोल्यांक आनी एकसुऱ्यांक बापाची खोटाय पेकोवणी आदार आनी मनशां कडल्यान फावो तो सहकार ताका मेळूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. बो दयाळ बापा, विस्वासान केल्ले थोडेशे मागणे तूं दयाळायेन मानून घे. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया. अंक C8 आमी दुसरो श्लोक गायतल्या. मोजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदवाक सोर्वेस्पोर मानून घेव. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासनाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवे आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं सोडयली. आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले. आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे आपल्या मोहिमेवोन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गेची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुझ्या वैभवा. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या
तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिलवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरराचे रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरात. Bavartacho good purgotuya. Jesus belo, Jesus जीवन झाला. Jesus नव्यान येताना. Jesus नव्यान बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणेन उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोडचोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची, आमच्या सगल्या गरिबांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगती, तिचो पोती भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत दोंडदुता, भाग्यवंत जुझेवाज, भाग्यवंत आलेश आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोम्याचे शिकयलेले मागणे आमी धीर घेवन म्हणटाना आमच्या सगल्या गरिबांचो उगडास करुया. तांचे पासत आमी मागुया. बरोबर म्हणून, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां तालनेन पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सोम्या तुवें मोचे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोच्या जेसू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक केदींच म्हाका निर्मुनाका आमेन प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रोगोत घेतला ह्या संस्कारलोले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणीन तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन Daily Rector Father Peter Emmanuel Major Seminary आमचे लागीं मागता चीट वाचूंक Brother Roger L. Fernandez, Luciano Fernandez and Maria Imelda Fernandez तांणी हांगासर आमचे इगोर्जेंत 2013 वर्सा 6 म्हयने रिजन्सी केला आनी आतां ताका धियाकनाची अर्द फावो जाता पूण त्या आदीं लोकांचें मन खोडूंक तांणी चीट आमकां बरयल्या ताका ही ऑर्डर दिवची ओ ना ह्या 3 दिसां मदीं कोणाक कसली आडकोड आसा जाल्यार ही ऑर्डर ताका ना दिवंक आमकां येवन सांगचें हेर सातोड्यांतल्यो खोडोवण्यो आयज मिसाची मांडावळ केल्या फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोझफ तांकां आमी दिनवाशी तेच परी गायतेल्याक वाजयतेल्याक आनी वितरावणी करतेल्याक आमच्या भावा भयणांक देव बरें करूं दिसपोटी 6:30 आनी 7:30 वाजता मिसां जातात तातूंत समुदाय परमणे लोकांनी वांटो घेवचो नांवां तुमच्या PPC लागीं दिवची 2 दिसां आदीं लग्न संस्काराक तयारी डिसेंबरान जानेरान लग्न जावंक वेतात त्या जोडयांक तयारेचें शिबीर नोव्हेंबराचे 23 आनी 28 आमच्या फिरगोजेच्या वसऱ्यान 9 ते 5 वाजता नांवां कचेरीन दिवची
येता ते आयतारा क्रिस्त रायाची परब अंदू कोविड पिडेक लागून मीस भायर जावचे ना पूण इगोचे भितर जातली सकाळची 8:30 वाजता फकत PPC वांगडी पिरगोजेचे प्रतिनिधी कशे ह्या मिसांत वांटो घेतले पूण नांवां आदी फुडेंच PPC एक्सको लागीं दिवची ह्या आयतारांतान म्हणजे आयजतान 10 वाजता सकाळची मीस जातले फकत दोतोनीच्या भुरग्यांक वर्गां परमणी आयज जी पळय क्रीम घेवपाचे हाली अंदूच्या वर्सा हे तांणी ह्या मिसांत वांटो घेवचो सिनियर सिटीजन म्हणजे 60 आनी 5 वयर वर्सां आसा तांकां पयल्या आनी तिसऱ्या आयतारा मीस जातले 8:30 वाजता आंकड्याक लागून आदी फुडेंच कचेरी नांव दिवचें पडटलें इगोज नव्यान उक्ती केल्या 100 लोकांक देखून लोकांनी 6:30 आनी 7:30 ह्या मिसांनी वांटो घेवंक भाग मेळटा पूण मोन्नांची मिसां म्हणजे म्हयन्याचे वो वर्साचे वो काजाराचो रुपया भांगाराचो उत्सवाचे मीस जातले 8:30 वाजता आमचे इगोजेचे गांठ मारपी थोड्या दिसांनी घरा येता देखून थोडे दीस तुमी गांठ आयकोचे नात माफी करात कोण कोण सर्टिफिकेट्स मागूंक येता थंयचे थंय फारीक करचे आनी ते सर्टिफिकेट्स व्हरचे सर्टिफिकेट्स काडूंक लायतात आनी मागीर व्हरूंक येनात सर्टिफिकेट्सांचो एक व्हडलो दाड पडलेलो आसा फायल पयशांचो आनी वेळाचो इबाड तेच भाशेन मिसां दिवंक येतात तेन्ना तुमचे थंय फारीक करचे कित्याक म्हयनो सोंपतांच एकावंटांत येता म्हयन्याचो हिशोब करूंक आनी पयशे फारीक करूंक ना जाल्यार आमकां भरचे पडटात देखून तुमी समजून घेयात तुमकां सगळ्यांक खुशाल दीस आनी सकाळ हांव येता सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो आमेन देवान दिलोले तालेंत आनी गूण दुसऱ्यांक गरजेवंतांक गरिबां सवे वापरूंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आमी गीत घेवया अंक W2 पेज नंबर 262 Surgice raz gore stacie